हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभरात खंयच्यो महत्वाच्यो घडामोडी घडल्यात त्यो आमी जाणून घेवया. सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरी शामोणकर हाजे कडेन. आयज शिक्षक दीस आनी आयच्याच दिसा 2 शिक्षिकेंक अटक जाल्लेली आसा अशी एक लज्जास्पद बातमी आसा. फाटले कांय दिसा सावन जे प्रकरण गाजतालें की एका विद्यार्थ्याक कामुर्ले हांगा प्राथमीक शाळेंत जे हिंसक प्रकारे 2 टिचरींनी मारहाण केली. सो शाळेच्या वेवस्थापनान काल तांकां निलंबीत केल्ले. मात्र आयज ह्या दोनूय शिक्षिकेंक अटक जालेली आसा. पूण तांचेर जी FIR नोंद जाली ती फावो त्या दर्जाची नाशिल्ली. ताका लागून थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकार हाणें आक्षेप घेतला. त्याच बरोबर पुलीस निरीक्षक आनी तपास अधिकारी जे आसात तांच्यांनी हे जे FIR फावो त्या दर्जाचे नोंद करूंक नाशिल्ल्यान तांकां सस्पेंड करचे अशी लेगीत मागणी केलेली आसा. त्याच बरोबर जे कोण ह्या प्रकरणात चेपण हाडपाक प्रयत्न करतले तेंचेर सुद्दां कारवाय करतले अशी तांचें म्हणणें आसा. दुसरी बातमी म्हणजे कुडबोन हांगासर जे साथीची दुयेंसां आसा ती खूब अति प्रमाणांत वाडपाक लागला. नुस्तेमारी संचालनालय सारकें योग्य रितीन थंय काम करिना म्हणून वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा थंय गेलो आनी ताणें उपजिल्लोधिकाऱ्याक निर्देश दिलेले आसा. त्याच बरोबर तो तिडकल्लो लेगीत आसा. आनी एक बातमी आसा ती म्हटल्यार बीग फूट हांगासर एक मिराबायची एक सगळ्यान व्हडली शिल्प कला जी आसा ती आमच्या भारतांतली पुराय सगळ्यांत व्हडली अशी शिल्पकला अशें लिम्का बूक ऑफ रिकॉर्डांत सुद्दां नोंद आसा. गुगलाचेर सुद्दां सर्च केल्यार ती खंय सगळ्यान व्हडली शिल्पकला म्हणून येता. सो तिका 30 वर्सां आयज त्या मिरा बाईच्या शिल्पकलेक कंप्लीट जालेली आसा. आनी जी शिल्पकला ज्या कलाकारान ती साकारली तेजें नांव म्हटल्यार महेंद्र आल्वारीस. हाणें आपलो अणभव सांगिल्लो आसा की त्या वेळार तांच्यांनी ती कशी तयार केली. म्हणजे आतां वेगवेगळी उपकरणां आसतात, खंयचेय कोरीव काम करतलो लांकडी म्हणजे मशिनरीज आसतात, पण त्या वेळार फक्त हातोडी किंवा खोरे फावडे अशे वस्तू म्हणजे ज्यो घरान आसपी वस्तू घेवनूच तेणें ती येदी व्हडली शिल्पकला साकारिल्ली आसा. सो असो रिपोर्ट आसा. गौरीशान आमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ले आसा. मुजत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. फुडें आमी वचूया उत्तेजा कडेन. काल काँग्रेसीन हांगासर मुख्य सचिवाचे जे परवरी थंय घेराव घातला. आयज तांच्यांनी मुख्य सचिव पियूष गोयल हांच्या जमीन खरेदी प्रकरण आनी आत्माराम बर्वे हांच्या नियुक्ती संबंदीत काँग्रेसीन आयज राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांकां निवेदन सादर केलें आनी ह्या दोनूय विशयांचेर सरकारा कडेन चर्चा करतले अशें आश्वासन राज्यपालान काँग्रेसीक दिल्ल्याचे काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. आनी जर ह्या दोनूय विशयांचो जर राज्यपालान तोडगो काडूंक ना जाल्यार ते रस्त्यार देंवतले अशें तांच्यांनी शिटकावणी दिल्ली आसा. आनी दुसरी बातमी जी आसा ती म्हळ्यार 2018 वर्साचे कदंबा म्हामंडळान दिसावड्याचे जे ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर घेतले तांकां आयज परमनंट लेटरां दिल्यात. आनी ही लेटरां जे कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष आसा ते उल्हास तुयेकर त्यांच्या हस्तुकी तांकां आयज नियुक्तीपत्रकांची वाटप केलें आनी उरिल्ल्यांक बेगीनूच दितले अशें तांणी सांगलें. आनी तिसरी बातमी जी म्हणल्यार बांदोड्या महालक्ष्मी देवळा कडेन अचकीत एक्सेस स्कुटरीक उजो लागलो आनी उजो लागिल्ल्यान ताजो पुराय लासून गोबर जालो. हजारांनी रुपयांचें लुकसाण जालें, पूण सुदैवान हातूंत कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो.
तेजानी आमकां महत्वाची अपडेट दिल्या आनी एक म्हणजे हालीसराक अपघाताच्या प्रमाणांनी खूब वाड जायत आसा. काल राती गुळे काणकोण हांगा एका भिरांकूळ अपघातान एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. कितें जालें काय म्हणल्यार तो ज्या रस्त्यान वतालो आपली दुचाकी घेवन थंय रस्त्याचेर स्ट्रीट लायट्स नाशिल्ल्यान ताका मुखार पार्क केल्ल्या ट्रकाचो अंदाज आयलो ना. ताणें नेटान वचून त्या ट्रकाक धपको दिलो आनी हातून ताची स्कूटर जी आसा ती ट्रका पोंदा गेली आनी ह्या घडणुकेन त्या तरणाट्याची तकली आपटली आनी ताका मरण आयलें. तर फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया. एका सामाजीक कार्यकर्त्यान दिल्ली LED TV स्विकारली म्हूण मुख्याध्यापकान स्विकारली म्हूण सूड भावनेन आमदार राजेश फळदेसायान कुमारजुवा प्राथमीक शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची बदली केली असो आरोप करीत भुरग्यांच्या पालकांनी आयज आझाद मैदानाचेर भुरग्यांक घेवन आंदोलन केलें. भुरग्यांक घेवन पालकांचें आंदोलन आशिल्लें. उपरांत मुख्याध्यापिकेची बदली रद्द करची म्हूण तांची मागणी आशिल्ली. हे विशीं जेन्ना आमी आमदार राजेश फळदेसाय हांचे कडेन उलयले तेन्ना तांच्यांनी हे सगळे आरोप भायर आयल्यात. वेल्यान ताणें उलट मुख्याध्यापिकांचेरूय परत उलट आरोप केल्ले आसा. मजगतीं काँग्रेसीच्याय फुडाऱ्यांनी आनी NGOनी थंय आझाद मैदानाचेर वचून धरण्याक बशिल्ल्या पालकांक आनी भुरग्यांक तेंको दिल्लो. हे विशीं आनीक सविस्तर बातमी तुमकां सद्याच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. आतां आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी तुमकां महत्वाच्यो अपडेट्स दिल्ल्योच आसात. आनीक फुडल्यो अपडेट्स पळोवपा खातीर आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक TV पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.